Hala hala hala. Ho ba 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 ho ra hala hala hala. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise God. आम्ही सुरुवातीक मागणे करूया. अर्घां तुका बापा, वखाणी तुका बापा, या वेळा खातीर, या दिसा खातीर. आनी जोण एक भाव भयण हिंगासर एकठावल्या, तुवें तांकां नांव घेवन आपयलां बापा. तुवें संवसार रचचे आदीं तुवें तांकां विचून काडलें. ती आवयच्या कुशव्यान येवचे आदीं तुका तेंची वळख. आमच्या संवसारी आवय बापायक पासून आमची वळख नासली बापा, पूण तुका आमची वळख आसली. आमी आमच्या आवयच्या कुशव्यान येवचे आदीं. आनी तुजो एकट्याचोच एक बरो प्लान, एक बरो फुडार आमच्या जिविता खातीर आसा बापा. आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा, आमी तुका आर्गां दिता बापा ह्या उतरा खातीर. हें उतर जावन आसा जिवे, हें उतर जावन आसा सडसडीत, हें उतर जावन आसा दोनी वद्दान पाजलोले तलवारी बरोस ओदीक धारेचें. आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा, आमी तुका वाखाणटा बापा तुज्या पुता खातीर. तुज्या पुताक धाडून तुवें आमकां सगळ्या देण्यांनी भरलाय. तुवें आमकां आशिर्वादीक केलाय दुसऱ्यांच्या जिवितान आशिर्वादीक जावचे खातीर. आमी चुकल्या बापा, जेन्ना आमकां आशिर्वादीक जावचें आसलें आमी आमच्याच कामान आमी घुस्पोन रावल्या बापा. आमी आर्गां दिता बापा ह्या उतरा खातीर. हें उतर नासलें, ह्या उतराची तर वळख आमकां गावोंक नासली. आमी खंय आसलीं गाय बापा? आमी ह्या संवसारांत आसलीं. आनी हो संवसार म्हणटा तो थोड्याच टायमाचो. आमी सोयऱ्या कशीं ह्या संवसारान, पूण आमचें पर्मनंट डेस्टिनेशन जावन आसा स्वर्गीचें राज. तेका लागून देवाचें उतर म्हणटा मॅथ्यू 6:33, पयलें सोद देवाचें राज आनी ताचें नितीवंतपण, आनी हेर सगळें तुका मेवतलें. आर्गां तुका बापा ह्या उतरा खातीर. आर्गां तुका बापा तुज्या पुता खातीर. आर्गां तुका बापा आमचें हें एक जिवीत जावन आसा तुजेंच दिलेलें देणें. जायते फावटी सैतान येता आनी आमच्या मनान एक झूज मांडटा. आनी आमी कितले फावटी आमी ह्या जिवाक, आमच्या ह्या जिवितांत आमी बेजारल्या, आमी वाजेल्या, आनी सैतानाची मांडणी आमी मानून घेतल्या. आमी चुकल्या बापा. पूण तुवें आमचो इतलो मोग केलोय की तुवें एकल्याच पुताक आमचे खातीर ओपून दिलोय. आमी तुका आर्गां दिता बापा. जो पूत तुवें एक पूत तुजो आसलो तो ओपलाय म्हणून आयज जोण एकल्याच्या काळजान ही बी आमच्या किल्लोले आनी तो जावन आसा पवित्र आत्मो बापा. आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा सगळ्या देण्या खातीर, सगळ्या बरेपणा खातीर. आनी आयज तूं कितें म्हज्या तोंडांतसून उलयतलें बापा तें जावं दी तुजें उतर. जें कितें तूं म्हज्या तोंडांतसून उलयतलोय म्हजें कितेंच न्हू, पूण तुजें उतर धोनया. कित्याक तुजें उतर जेन्ना आमकां कळीत जाता, तुजें जेन्ना सोत आमकां कळीत जाता, आमकां सुटका फावो जाता बापा. आमकां सैतानान त्या बानपासान, त्या गुलामपणान दवरल्या. कितले फावटी ताणें आमकां येवन म्हटल्यार तूं कित्याकूच उत्पारो ना. पूण आमी तरी एक मनान दवरलें जाल्यार देवान आमचो इतलो संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. आर्गां तुका बापा तुज्या पुता खातीर. तुज्या पुता उदेशी तुवें आमकां सगळें बरेंपण हाडलाय. आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा. हें मागणें आमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवी कोत्ता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. कशीं आहा सगळीं? सगळीं आशिर्वादीक? फकत आशिर्वादीक आमच्या जिविता खातीर? आमी आशिर्वादीक म्हणटा, पूण आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान काय आशिर्वादीक जावंक सोदता? आमी तें भावार्थाचें पावल मारता काय फुडें? दुसऱ्याच्या जिवितांत आमी जे आशिर्वादीक देवान आमकां केल्या तोच आशिर्वाद दुसऱ्यांक दिवंक कितलीं जाणां तयार आहा? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस.
हालेलुया. काल आमी कितें शिकतालीं? काल आमी कितें शिकतालीं? मोग. मोग. खंय आसा मोग? काळजान हा? दिसती पडटा? कितले फावटी आमी चुकल्या वो मोग वळखोपाक. कितल्या फावटी आमी संवसाराच्या मोगा फाटल्यान धांवल्या. संवसाराच्या ज्या नेमा प्रमाणे तो 3 भाशेचो मोग आसा. तो म्हटल्यार एक कसलो पयलो? फ्रेंड्स. सेकंड वन husband wife, and third, fourth is agape love. Friends. Family. First is family. Second, husband and wife. Third is friends, and fourth is agape love. So तुम्ही आता खंयच्या कॅटेगरीन पडटात? शुअर? कितलीं जाणां 14 फेब्राक रावल्या? येता न्हू लागीं? ही रितीर सोंपता 13 आनी मोगाचो दीस संवसाराच्या नेमा प्रमाणे हिंचो पळय तो बरो उगडास आसा. कितलीं जाणां रावल्या त्या दिसाक? कितलीं जाणां आमी रावल्या त्या दिसाक? रावल्या कोण तरी? ना? रावल्या? ना? ना की वय? आतां रावना आसतलीं पूण केन्ना तरी टायम आसलो आमी मेजून दीस रावतालीं. सारकें? हांव जाल्यार काजार जावच्या पयलीं आनी काजार जावन पासून जेन्ना उतर म्हाज्या कडेन नासलें, दीस लागीं येता येता 1 वीक पयलेत खंय व्हरपाचो आसा, खंय या जेवणाक. सारकें न्हू? हांव म्हजें एक्सपिरियन्स शेअर करतां. आनी जोरी तर तेका काम पडलें जाल्यार मागीर मोगाचो सारको उजो. कित्याक व्हरपाक कोण ना न्हू. पूण जेन्ना म्हाका कळलें वो व्हॅलंटायन डे इज नॉट ओन्ली ऑन दॅट डे, आमचो व्हॅलंटायन डे जेजू बारी सदांकाल. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. जोरी तर तुमकां उगडास आसा जाल्यार गेल्या वर्सा इफ आय एम नॉट मिस्टेकन वी वर हियर फॉर व्हॅलंटायन डे. सारकें न्हू? म्हाका उगडास दिलो पवित्र आत्म्यान. चडशें म्हाजें कितें आसता न्हू हांव हिंगोरूच आसता. लास्ट टायम एनिवर्सरी जाली हिंगोर आसली. घोवाचो बर्थडे जालो हिंगोर आसली. कित्याक आतां मायंड म्हाजो तसो सेट जाल्लो आसा. जोरी तर हांव म्हाजें ओकेजन करपाक घरा रावतां आनी दोबाजो करूंक सोदतां जाल्यार हो देवाचो दोबाज्याचें कितें? सारकें न्हय? हांव म्हज्या प्रमाणें उलयतां कित्याक म्हाजो सैम तसो आसलो. पूण जेन्ना म्हाका कळीत जालें की देवाचो मोग वो जावन आसा अगापे लव, वो जावन आसा व्हडतो मोग. ह्यो मोग घोव बायलांच्या मोद्या पासून हो मोग एका सोरना. आसा की ना? आसा? ना. खंयचो मोग व्हडतो? अगापे लव, देवाचो मोग. आनी तो मोग खंय आसा? काळजांत. पवित्र आत्म्या उद्देशी वो मोग देवान आमच्या काळजान वतोन दिला. वतोन दिला म्हणटा पवित्र पुस्तक. वय की ना? येस रायट? वतोन दिला वतोवपाचो आसा. ओ इल्लो इल्लो एक एक थेंबो थेंबो वतयत आसा म्हूण आमकांय आगोड जाता तो मोग दुसऱ्यांक दिवपाक. वतोन दिला जाल्यार तो मोग आमच्या काळजान आसपाक जाय. रायट? प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. कितल्या जाणांच्या जिवितान व संवसाराच्या मोगाक लागून आमचे घराब्यान शांती ना, सूख ना. पूण जोरी तर आमी ह्या उतराक आमचो पयलो वयलो जागो दिता आनी आमी ह्या उतरांतल्यान आमचो ह्या जो अगापे लव आहा वो देवाचो मोग आहा तितून तर हांव म्हजें पावल मारता सुरवात करूंक आमच्या घराब्यान आमच्या जिवितान वो कसलीय सोयरीगत जावं एक बरें जिवीत आमी जियेतले. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सो काल आमी शिकतालीं देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. तेजो मेन पर्पज कितें आसलो? तो
पूत संवसारान येवपाक. कित्या खातीर? कित्या खातीर? ओके, एनीथींग एल्स? पातकाक लागून तो येयलो, पूण तेजो मेन पर्पस आसलो, जी सोयरीगत आमची तुटलेली ती परतून नव्यान जोडपाक. प्रेज गॉड. आमकां एक आवडो ना आमच्या जिवितान, जेन्ना आमच्या काजारी जिवितान वा आमच्या संबंधान जेन्ना संबंध तुट्टा, आमकां दिसना आमी परत रिस्टोर जावंक जाय म्हणून. पूण केन्ना रिस्टोरेशन जातलें? जेन्ना आमी ह्या उतराचेर थीर रावता, आमी हें उतर मानून घेता, हें उतर सांगता तेंच करता, वा आमी आदलें जिवीत उलयता. फॉर एग्जाम्पल, गो बायलांच मदें तर एक कॉन्फ्लिक्ट आहा. ओके, आयज काल कोण सोसूंक सोदिना. कोण तयार आहा सोंसपाक? कोण तरी म्हणटा म्हजी मिस्टेक जाली, वा हांव तोंड उगी धरून रावतां. हेका लागून, ह्या कारणांक लागून आयज काजारी जिवितान जायती सैतानान फूट घातल्या. पयलें म्हटल्यार आमच्या मनान दुबाव हाडूंक. प्रेज गॉड, थँक्यू. तेजें कामूच तें. पूण आमी म्हणोंक जायना तेका लागून म्हजें काजारी जिवीत इबाडलां. दर एक मनीस गुन्यांवकारी. कसले गाया उतर उलयला. केन्ना केन्ना आमी उतर उलयता, म्हाका नाका तूं, सोडून वच. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. ह्या उतराक लागून आयज आमी त्या स्वातेर आहा आसतलीं. कित्याक आमी बरे भाशेन जाणा मरण आनी जिवीत आमचे जिबेर आसा. प्रेज गॉड. जेन्ना हांव उतरान आसली, असो टायम म्हज्या जिवितान येयलो. इट वॉज 5 years or 4 years बॅक, आय थिंक 4 years बॅक. आनी आमचे मदें एक आर्ग्युमेंट जालो. आनी म्हज्या घोवान सांगलें चल वच तूं. आनी हांव तयारेन सारकें बॅग भरून वचपाक भायर सरलें. पूण एक हांवें चिंतूंक ना हांव खंय वयतलीं. पूण देवाचो प्लान बोलतोच आसलो. जरी तर त्या टायमार हांव भायर सरलेली घरांतली, जाल्यार आयज हें जें आपोवणें देवाचें आहा, देवाचें कॉलिंग आहा, तें आडोन उरता आसलें. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. पूण जावं म्हजी घरकाराची आवय, म्हजी आवयच कशी, तिणें म्हटलें तूं खंयच वयचें ना, तूं खंयच वयचें ना, तुका पळयता हांव तो खंय वच म्हणटा. त्या टायमार एक तो म्हाका सपोर्ट जालो. आनी आयज पासून अहें दिसतालें म्हाका त्या टायमार की सोडून वचोंक. कित्याक मिस्टेक ताजी नासली, मिस्टेक म्हाजीच आसली. कित्याक कोणाक खबर आहा मिस्टेक कितें ती? तोंड चड चलतालें. केन्नाय कोणाय मदें कितें जाता न्हू, एक घोव बायला मदें, ओ भाव भयणा मदें, ओ फॅमिली मदें, एकल्यान कोणें तरी उगी रावपाक जाय. आनी तीच प्रॅक्टीस आतां हांव स्वता करतां. कित्याक सैतान येता चोरूंक, मारूंक आनी इबाड करूंक. पूण जेजू क्रिस्त येयला आमकां सुबामपणाचें जिवीत दिवंक. सैतानाचें कामूच तें. तेका नाका आमची वाड जाल्ली ह्या देवाच्या उतरान. तो कितें कितें डिस्ट्रॅक्शन घेवन येतलो, तो कोणाक उजार कोत्तलो, तुज्या जिवितान हाडटलो, आनी मागीर अशें दिसता म्हाका हें जिवितूच नाका. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. पूण जोरी तर तुका मात तरी ह्या उतराची घडसाण आहा, ह्या उतर तुवें चाखलां, जाल्यार तूं स्थिर ह्या उतराचेर रावतलो. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. हालेलुया. सजमता सगल्यांक आमकां कितें ना कितें एरियाज आहा आमच्या जिवितान. पूण जे मेरेन हांव नियाळ करिना, आयज आमची भयण शिकयताली फायद्याचें उतर उलय. आतां घोवाक सोडपाक, बायलेक सोडपाक हें फायद्याचें उतर. तें उतर म्हणपाक म्हाका तूं नाका, म्हाका डिवोर्स जाय, हें उतर फायद्याचें? कसलें उतर फायद्याचें? आमी सांगातान एकवटान फुडो करपाक, त्या आमच्या जिवितान जे कोस त्रास येयल्या, ओ कसल्या आमच्या जिवितान मिसअंडरस्टँडींग येयला, तेका आमी फुडो करूंक जाय. आमी केन्ना फुडो करतलीं? जेन्ना आमी स्थिर आहान ह्या उतराचेर. प्रेज गॉड. पवित्र आत्म्यान म्हजोच म्हाका उगडास केलो. हांव विसरलेलीं ती. पूण आयज तर हांव रागान त्या घरांतसून भायर सरलेलीं, जाल्यार आयज हांव खंय आसता आसलीं. जायते पावटी आमी कितें करता तें रागान करता हांव.
कित्याक आमकां खबर ना देवान तो मोग आपलो आमच्या काळजान वतयल्लो आहा. ती खबर आसून पासून आमकां बरें दिसता, आमकां कशें दिसता तेच भशेन आमी चलता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. ताका लागून आयज आमी स्क्रिप्चर पळयल्लो स्क्रिनीर, सिस्टर शिकयताली. जॉन 15:7 अबायड इन मी म्हणटा, म्हटल्यार म्हज्या उतरान तूं रिगोन राव. जितले तूं उतरान रिगोन रावताय, कसलेय त्रास येवंक, कसलेय प्रश्न येवंक, कितेंय तुज्या जिवितान परिस्थिती येवंक, तूं त्या उतरान रिगोन आसा आनी त्या उतरांतल्यानूच तुका घोटाय येता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. पूण जायते फावटी आमकां दिसला म्हाका टायम ना. कशें जातलें? आमी टायम काडपाक जाय, रायट? आमकां तो टायम ना जाल्यार हे उतराची बी कशी म्हणून किल्लोत पडटली आमच्या काळजान. आमी ही उतराची जी बी आहा ती किल्लोत घालपाक जाय. आमी झाडां रोयतात घरा कडेन. कोणाक कितले जाणांचें गार्डन आसा? कितलीं जाणां गार्डनिंग करतात? कितलीं जाणां भाजी लायतात? सिस्टर, भाजी लायता, रायट? कसली भाजी लायता? मुळ्याची, तांबडी भाजी, भेंड्याची. पूण तूं बी ताका आंब्याची घालता? कसली घालता? तीच घालपाक जाय न्हू. तेच भाशेन हें देवाचें उतर तर आमच्या जिवितान काम करतलें जाल्यार देवाच्या उतराचीच बी घालपाक गरजेचें. आनी दुसरी संवसाराची बी न्हय. जरी तर म्हज्या जिवितान हांव देवाचें उतर किल्लोत घालता आनी त्या उतरान हांव रिगोन रावता, त्याच उतराचें फळ म्हज्या जिवितान किल्लोतलें. जायते फावटी आमकां पाशियेंस ना जाता. पूण हें पाशियेंस तयार कशें जाता? हें पाशियेंस तयार जाता जेन्ना भावार्थाची परिक्षेंत आमी आसता तेन्नाच तें पाशियेंस तयार जाता. तर भावार्थाची परिक्षा येता ती तर आमकां नाका जाल्यार पाशियेंस आमचें वाडटलें, चडटलें? पाशियेंसाची आमची वाड जातली ना. सो जेन्ना आमच्या जिवितान परिक्षा येता, भावार्थाची परिक्षा जाता, आमची परिक्षा जायना. जायते फावटी आमी म्हणटा न्हू, कितलें म्हणून हांवें सोसूंक जाय, कितलें म्हणून हांव सोसूंक, म्हज्यान जायना. पूण ती परिस्थिती, ती परिक्षा येता ती तुका येना, त्या भावार्थाक येता. आनी ताजेर दवरलेलें आसा तुज्या जिवितान कितलें उतर तुवें घातलाय आनी कितलें उतर तूं त्या वेळार उलयलाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सो आमी जाता तितलें फकत जिवीत दिता तें उतर उलोवपाक जाय. आनी जरी तर आमी जाणा जावन वो नॉको जावन हें मरणाचें उतर उलयलें, ओ आमी अशें म्हटलां म्हाका दिसता म्हाका मरोंक जाय आनीक म्हाका जिवीत ना आनीक जियोपाक, जाल्यार येद्या वखदार तुमी तें कितें उलयलां तें कॅन्सल करात जेजूच्या नांवान. जेजू, हांव येद्या वखदार जें उतर म्हज्या तोंडांतसून भायर गेलां तें उतर तुजें न्हू, पूण तें उतर सैतानाचें. आनी येद्या वखदार हांव तें उतर कॅन्सल कोत्ता जेजूच्या नांवान. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. येयला आसतलो न्हू कोणाक तरी आपलो जीव सोंपोवपाक केन्ना तरी जावं ना जाला न्हू. पूण आतां जेन्ना तुमकां कळीत जालां की देवान वो मोग आमच्या काळजान वतयल्लो आहा, देवान आपल्या एकल्याच पुताक संवसारा खातीर बोली केली, वोपलो, आनी त्याच जेजू वरवीं आमकां सगळ्या बेसांवांनी ताणें ऑलरेडी बोल्ल्यांत. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सो काल आमी शिकतालीं बोरवाचो. आमी एग्जाम्पल घेतलेलो कोणाचो? कशे भाशेन जेन्ना आमच्या जिवितान होपलेस कंडिशन येता त्या टायमार आमी देवाची, जेजूची खबर आयकता आनी आमकां बोरवासो ना थंय बोरवासो येता. खंयचो एग्जाम्पल घेतलेलो आमी? कोण आसली ती? प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आमी 12 वर्साची रोकपाट जाल्ली वस्तोरी, तिजो एग्जाम्पल घेवंक नासलो? 12 वर्सां तिणें कितें केलें?
तिने आपल्याकडे आसलो नासलेलो दुडू काबार केलो. दोतोराच्या घरा वचोन सगळे काबार जाले, पूण तिका कितेंच बरेपण जावंक ना. तिचें बरेपण जिवितान केन्ना येयलें? जेन्ना तिणें जेजूची खबर आयकली. प्रेज गॉड. आमी हिंगर बसला थंय आमच्याय जिवितान जायत्यो परिस्थिती आहा, जायते वाठार आसा, आमकां दिसता आनी कांयच ना. पूण आयज जेजू तुमकां नांव घेवन, एक एकल्याक तुजें नांव घेवन म्हणटा. कितें म्हणटा? हांवें तुका संवसार रचच्या आदीं वेंचून काडला. तुज्या आवयच्या कुशव्यान येवच्या आदीं हांवें तुजी वळख घेतल्या. न्हय आमच्या संवसारी आवय बापायन पासून आमची वळख नासली. 9 म्हयने खरें आमच्या संवसारी आवय बापायन आमकां आपल्या कुशव्यान दवरल्या, पूण वळख कोणाची? आयज आमी हे जिवीत जियेता जाल्यार तें जिविताचें देणें कोणाचें? देवाचें. आनी हें देणें जें देवान आमकां दिलां तें आमी कितले फावटी आमी वगडावन आमी फुडें पावल मारलां. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो आमी निमाणो स्क्रिप्चर घेतलेलो तो फेथ वर्क्स थ्रू लव. गॅलेशियन्स 6:5. सॉरी 5:6. गॅलेशियन्स 5:6 आमी हो निमाणो स्क्रिप्चर घेतलेलो आनी हिंगासर आमी स्टॉप जाल्ली सारकें. आनी जायते आमी शिकल्या. तुमकां कोणाक चुकलां तेंच्यांनी यूट्यूबार वचोन तुमी परत्यान ते टिचिंग्स आयकोंक जाता. सगळे टिचिंग्स आहात, कालच्या दिसाची, आयच्या दिसाची. आमी बरो फायदो काडुया ह्या उतरान आमची वाड जावपा खातीर. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. For when we place our faith in Christ Jesus, there is no benefit in being circumcised or being uncircumcised. What is important is faith expressing itself in love. Brother KGV. For in Jesus Christ neither circumcision availeth anything. For in Jesus Christ, जेन्ना आमी जेजू क्रिस्तान हा, neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but कितें म्हणटा? But faith which worketh by love. जो भावार्थ आमी म्हणटा, जो भावार्थ आमकां देवाच्या उतरांतल्यान येता, तोच भावार्थ तर काम करतलो जाल्यार ह्या भावार्थाक मोगाची गरज. आनी न्हय तो मोग संवसाराचो, न्हय तो मोग जो आमी करता तो मोग जावन आसा देवाचो मोग जो वतयल्लो आहा आमच्या काळजांत. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सजमता. सो काल आमी शिकतालीं भावार्थ येता देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन. तेच भाशेन आमकां भिरांतूय येता देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन. सो आतां आमचेर दवरलेलें आहा हांव कोणाक? येस वय भिरांत संवसाराचें उतर आयकोन. देवाचें उतर म्हटलें? सॉरी. प्रेज गॉड. भावार्थ येता देवाचें उतर आयकोन आनी भिरांत येता संवसाराचें उतर आयकोन. थँक यू ब्रदर. प्रेज गॉड. कशी येता भिरांत? आमी जायते पावटी म्हणटा न्हू भावार्थ कसो येता? उतर आयकोन म्हणटा. कसलें उतर? देवाचें उतर. सो तें उतर प्युअर वर्ड, इट हॅज टू बी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. भावार्थ तर आमकां येतलो जाल्यार देवाच्या उतरांतल्यानूच येवंक जाता. तो देवाचें उतर जें जिवें उतर आहा तितूनसून जिवो भावार्थ येत रावता. तेंच त्या वस्तुरेच्या जिवितान घडलें. जी 12 वर्सां ते पिडेंत आसली, तिणें जेन्ना जेजूची खबर आयकली तिणें कितें केलें? तिणें तें मानून घेतलें आनी ती उलयली उतर. आमी कितलें उलयता? आमी म्हणटा आमी मागण्यांत घातलां, हांव मागणें करतां, पूण म्हज्या जिवितान कांयच ना, कांयच जायना. कशें जातलें? जरी तर हांव तें उतर उलयतां जाल्यार तेच उतराचें कल्पना हांवें म्हज्या मनान घडोवपाक जाय.
प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. तेन्नाच आमच्या मनाची आनी काळजाची नवसोरणी जाता. आनी जें कितें आमी दवरून आहा ह्या काळजान तितूनसून आमकां सुटका फावो जाता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. Can we go to 1 John 4:7? Thank you, Jesus. Hallelujah. कितें म्हणटा हिंगासर? Beloved, okay, can you put this in NIV? कितें म्हणटा हिंगासर? Dear friends. कितें म्हणटा? म्हणल्यार आमी कोण? फ्रेंड्स. आमी फ्रेंड्स खऱ्यांनीच? ओ आमकां जाय तेन्नाच आमी फ्रेंडां जावंक सोदता. आमी खऱ्यांनीच फ्रेंडां? म्हजी फ्रेंडां न्हू आं. डियर फ्रेंड्स, लेट अस लव वन एन अदर. कितें म्हणटा? डियर फ्रेंड्स, लेट अस लव वन एन अदर. सिस्टर कोंकणीन वाच. थँक्यू जीसस. म्हज्या आपुरबायेच्या भुरग्यांनो एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग म्हटल्यार देवा कडचोच आनी जी कोण मोग करता ती देवा थावन जल्मल्यांत आनी देवाक वळखता. कितें म्हणटा? डियर फ्रेंड्स, लेट अस लव वन एन अदर. थंय म्हटलां डियर फ्रेंड्स, लेट अस लव ओनली दोज हू लव अस. वन एन अदर म्हणल्यार सगल्यांचो मोग जालो. आमी करता सगल्यांचो मोग? आमकां कोणें वायट केल्यार तेजो मोग हांव करता काय? घरान म्हाका कोण म्हज्या आड येता तेजो मोग करता काय? आनी हो मोग सुरवात जाता आमच्या घराब्यान. तो पयलो घरान सुरवात जाता आनी घरान तर सुरवात जाता जाल्यार भायरूय तोच मोग आमकां दिश्टी पडटलो. प्रेज गॉड. डियर फ्रेंड्स, लेट अस लव वन एन अदर फॉर लव कम्स फ्रॉम गॉड. मोग म्हणटा तो कोणा कडसून येयला? देवा कडल्यान येयला. एवरी वन हू लव्स. कितें म्हणटा? एवरी वन. मागीर सगळीं आमी मोग करता? सगळीं मोग करता? आन्सर करात न्हू. सगळीं मोग करता? ना. एवरी वन हू लव्स has been born of God and knows God. आमी देवा कडसून जल्मल्या? कशें आमकां कळीत जाता? पूण आमचो म्हणल्यार आमचो जल्म, देवाचो जल्म कशे भाशेन जाला? उतरांतल्यान. 1 Peter 1:23. कितें म्हणटा? Okay, we'll finish this first. Everyone who loves has been born of God and knows God. जी कोण मोग, everyone who loves, जी कोण मोग करता त्यांचो जल्म देवा थंय जाला आनी तांकां देवाची वळख. सिस्टर वास पोतून. म्हज्या आपुरबायेच्या भुरग्यांनो एकामेकाचो मोग करुया. राव. प्रेज गॉड. म्हज्या आपुरबायेच्या भुरग्यांनो आमी मोग करुया जो कोण म्हाजो मोग करता पळय तेचो. एकामेकाचो मोग करुया. मागीर आमकां आगोड कित्याक जाता? कित्याक आमी ह्या उतरान रिगोन रावूंक ना. जोरी तर हांव एक निर्णय घेता आनी ह्या उतर हांव आपणायता, हें उतर सांगता तेंच करता, जाल्यार ह्याच उतराची फळां आमच्या जिवितांत आमी पळयतलीं. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आतां एक झाड लायलें जाल्यार त्या झाडाक फळ येता. ओके. तें फळ झाड खाता? आमी खाता? शुअर? ना, झाड खाता न्हू. प्रेज गॉड. तें फळ दुसऱ्यांक. सो हिंगासोर म्हणटा एवरी वन हू लव्स हॅज बीन बॉर्न ऑफ गॉड अँड नोज गॉड. म्हळ्यार जी कोण मोग करता तांचो जल्म देवा थंय जाला आनी तांकां देवाची वळख.
हेजेर आमी एक गोडीभर नियाळ करया. Everyone who loves has been born of God. Are we all born of God? Yes or no? Okay. We are born of God. And do we know God? आमकां देवाची वळख आसा? देवाची वळख म्हटल्यार कितें? काल आमी शिकतालीं. देवाची वळख म्हटल्यार कितें? सासणीक जिवीत न्हू. Knowing God is eternal life. To know God is also eternal life. सासणीक जिवीत. Praise God. Thank you, Jesus. जेन्ना आमकां हें उतर मेवता, everyone who loves has been born of God. तुमच्या मनान कितें तरी अहें दिसता born of God म्हणटा तेन्ना आमचो जल्म कसो जाला? आमी जल्माक कशी येयल्यान? To our parents. But how we were born? आमचो जल्म कसलो आसलो? पातक्या सोयबाचो. पूण जेन्ना आमचो जल्म बापाच्या कुशव्यांसून जाला म्हटल्यार आमी त्या पातका सोयबांसून सेपरेट जाल्या. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. एवरीवन हू लव्स हॅज बीन बॉर्न ऑफ गॉड अँड नोज गॉड. आमी म्हणटा आमी मोग करता पूण आमची कोर न्ही जाल्या काय मोगाची? आमी म्हणटा वी लव आय लव, पूण आमची खऱ्यांनीच कोर न्ही जाल्या. प्रेज गॉड. सो हिंगासोर म्हणटा एवरीवन हू लव्स हॅज बीन बॉर्न ऑफ गॉड अँड नोज गॉड. कॅन वी गो टू 1 Peter 1:23? पळोवया तो जल्म देवा कडसून जल्म कसलो तो. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. कितें म्हणटा? But of imperishable. आमी विनाशी बियेची जल्माक येवंक ना, पूण अविनाशी. अविनाशी म्हटल्यार imperishable, through the living. कित्याक जी अविनाशी बी आसा ती जावन आसा जिवीत दिता तसली बी. Through the living and enduring word of God. Through the living म्हळ्यार जिवें उतर. आनी enduring म्हटल्यार कितें? सिस्टर कोंकणीन वाचता? मातशें स्लो वाच. कित्याक तुमकां देवान नवो जल्म दिला. कितें म्हणटा देवाचें उतर? कित्याक तुमकां देवान नवो जल्म दिला. कसली गरज आसली ह्या नव्या जल्माक? कित्याक जेन्ना आमी आमच्या आवयच्या कुशव्यांसून येयल्या, आमी येयल्या पातका सोयबाची. आमचे सोयम आसले पातकी. पूण जेन्ना म्हजो जल्म देवाच्या कुशव्यांसून जाला म्हटल्यार हांव कसलो म्हजो जल्म जाला? अविनाशी बियेचो. अविनाशी बी म्हटल्यार देवाचें उतर. जे भाशेन ब्रदरीन म्हटलां उतरांतल्यान जल्म. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आमी आमचो जल्माचो दीस बरो दबाज्यान करता, रायट? करता की करिना? तुमी करिना? कोत्ता दिसता? Vanessa, you celebrate your birthday here also. Praise God. So आमकां एक बरें दिसता न्हू, आमचो एक वरस वाडटा, एक वरस जाणटी जाता, आमी बरो दबाज्यान सेलिब्रेट कोत्ता की करिना? कोत्ता, रायट? पूण हो जल्म जावन आसा भोव म्हत्वाचो. हो जल्म जावन आसा बापाच्या कुशव्यांतलो. जेन्ना आमी आमचें तोंड उकडून म्हणटा की सोमी जावन आसा म्हजो जीसस इज द लॉर्ड गॉड अँड सेव्हियर ऑफ माय लायफ. आमचो एक नवो जल्म जाता. जेन्ना हांव मानून घेता जेजू जावन आसा म्हजो सोमी, म्हजो दोनी आनी म्हजो सोरवंडार, त्याच घडये त्याच वेळार म्हजो नवो जल्म जाता. आनी तो नवो जल्म म्हटल्यार न्हूय म्हज्या आवयच्या कुशव्यांसून जाल्लो जल्म, पूण बापायच्या कुशव्यांसून जल्माक येयल्लो जल्म. तो जल्म म्हटल्यार देवाच्या उतराचो जल्म. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. जायती आमची भाव भयणां जेन्ना आमी उतरान आमची वाड सुरवात करता, उरता तसले उतर.
It is not of perishable but imperishable seed. Sister Watts? Thank you, Jesus. कित्याक तुमकां देवान नवो जल्म दिला तोच तुमचो बाप तो विनाशी न्हय पूण अविनाशी ताणें तुमकां आपल्या शब्दा वरवीं जिवीत दिला हो शब्द जिवो आनी सदांच जिवो उरतलो कितें म्हणटा हो शब्द म्हटल्यार जेन्ना आमचो बापाचो जल्म जाता म्हटल्यार कितें जाता आमी आमच्या उतराचो जल्म जाता आनी तें उतर म्हटल्यार जिवें आनी सदां उत्ता पळय तसलें. प्रेज गॉड. सिस्टर, कॅन यू रीड वन्स अगेन सो दॅट आय कॅन रीड आफ्टर यू स्लोली. कित्याक तुमकां देवान नवो जल्म दिला. बरें करून आयकात. कित्याक देवान तुमकां एक नवो जल्म दिला. कितें दिला देवान? नवो. पोरणो म्हणटा. पोरणो म्हटल्यार आमच्या आवयच्या कुशव्याचो आनी नवो म्हटल्यार देवाच्या कुशव्याचो. फुडें वाच. तोच तुमचो बाप म्हटल्यार आमकां सोजमणी येता. हो जो देवाचो जल्म जाता तो आमकां बापा थंय जाता ताच्या उतराचो जाता. फुडें. तो विनाशी न्हय म्हटल्यार तो पेरिशेबल न्हू, तो अविनाशी. दॅट इज इम्पेरिशेबल. पूण अविनाशी. ताणें तुमकां आपल्या शब्दा वरवीं जिवीत दिला. कोणें आमकां शब्दा वरवीं जिवीत दिला? वो नवो जल्म जाला पळय ताणें आमच्या सर्गीच्या बापान आमकां शब्दा वरवीं एक नवो जल्म दिला. कित्याक सुरवातेक सावन कितें आसलें? शब्द आसलो आनी शब्द देवा सोवें आसलो आनी देवूच शब्द आसलो. सो होच शब्द जो सुरवातेक सावन आसलो त्याच शब्दांसून आमचो वो बापायच्या कुशव्यांसून आमचो एक नवो जल्म जाला तो म्हणल्यार शब्दाचो जल्म. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. फुडें वाच सिस्टर. ती लास्ट लायन. हो शब्द जिवो आनी सदांच जिवो उरतलो. कितें म्हणटा? हो शब्द जिवो आनी सदांच जिवो उरतलो. ह्या शब्दाक मरण ना. ह्या शब्द जिवो आनी सदांच जिवो उरतलो. देवाचें उतर म्हणटा द वर्ड इज द सेम येस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर. हो शब्द आसा तसोच उरतलो. केन्ना? काल, आयज आनी सदांकाल. तुमी सत मानता? जाल्यार आमी आलता दोलता कित्याक सिट्युएशन येता तेन्ना आमी ह्या शब्दार कित्याक उबी रावना? आमी थीर कित्याक रावना ह्या शब्दार? कित्याक हो शब्द जिवो आनी सदांच जिवो उरता. समजता? सो हो जल्म जो बापाच्या कुशव्यांसून जाला तो जल्म आमकां फायद्याचो न्हू? फायद्याचो. पूण आमी फकत ते एक जाणवाय कशी घेतल्या आनी तितून आमी रिगोन रावूंक ना. तितून आमी पावल मारूंक ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सजमता? कोणाक तरी कितें सजमना विचारूं येता. सो आमी आतां खबर करता जल्माची. एक जल्म म्हटल्यार आमच्या आवयच्या कुशव्यांसून. हांव म्हणना आवयचो कुशव्याचो जल्म आमकां फायद्याचो न्हू, पूण आवयच्या कुशव्याचो जल्म जाल्लो तेन्ना आमी सगळीं पातकी सोयंब्याची जल्माक येतात. पूण जेन्ना आमकां देवाच्या उतराचो जल्म जाता, त्या शब्दांसून आमचो जल्म जाता, आमी देवाच्या कुशव्यांसून आमचो जल्म जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. Can we go to 1 John 3:9? Thank you, Jesus. Hallelujah. No one who is born of God
will continue to sin. कितें म्हणटा? No one, कोणूच असो ना who is born of God. Born of God म्हटल्यार कितें? उतराचो जल्म. समजता? No one who is born of God will continue to sin. जे आमी आवयच्या कुशव्यांसून पातकां सोयंबाची जल्मल्ली, पूण आतां आमी नव्या जल्म घेतला, शब्दांसून जल्म घेतला, जो जिवो आनी सदांच जिवो उरतलो, तो तर जल्म आमी घेतला, जाल्यार आमी आमचें जिवीत कंटिन्यू करचें ना पातकान जियोपाक. प्रेज गॉड. समजता? परतून वाचूं. No one who is born of God will continue to sin. कोंकणीन वाच सिस्टर. जी कोण देवतावन जल्मल्या ती पातक कोरिना. कितें म्हणटा? जी कोण देवताय जल्मल्या म्हटल्यार ज्या कोणाचो शब्दांसून जल्म जाला ती पातक कोरिना. आतां आमकांच आमी प्रश्न करया. हांव पातक करता काय? पातक करप म्हणल्यार कितें? देवाच्या उतर मानून घेना जावं. जेन्ना आमी देवाच्या उतर मानून घेता, देवाचें उतर सांगता तें कोरणेन घालता, म्हटल्यार आमी जो जल्म घेतला, शब्दा वरवीं जो जल्म आमचो जाला, तितूनच आमी फुडें पावल मारता. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. No one who is born of God will continue to sin because God's seed. कितें म्हणटा? Because God's seed remains in him. आणि कसली बी ती? विनाशी ओ अविनाशी? अविनाशी. जी सदां जिवी आणि सदांच जिवी आसतली. Praise God. Thank you, Jesus. He cannot go on sinning because he has been born of God. जायते पावटी आमकां दिसता न्हू, जेजून आमचे पातक सगळे खुर्सार घेतला, आमकां आनीक पातक ना, आमी जाय थंय आमचें जिवीत जियोया. म्हाकाय तेंच दिसतालें. पूण जरी तर म्हजो तो दुसरो जल्म जाला, देवाच्या शब्दाचो तर जल्म जाला, जाल्यार इंगोर म्हणटा because God's seed remains in him. It can be anybody, it can be you, it can be me. जरी तर देवाच्या शब्दाचो जो जल्म जाला आनी ती बी तुज्या भितर जी येता, ही कॅनॉट गो ऑन सिनींग. कितें म्हणटा? ती भितर आसा, भितर रिगोन आसा, जाल्यार कोणाच्यानूच पातकान जियोंक जायना. Because he has been born of God. What is the reason for not sinning? It is the reason that we are born of God. That is, we are born of the Word. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sister Konkanin, what same? कित्याक देवाची नाही देवाची जी तांचे सवे आसा. जी कोण देवाची, पोतून वाच सिस्टर. स्टार्टिंग सॉरी. जी कोण देवातान जल्मल्या ती पातक करिनात. ती कितें करतात? पातक करता? पातक करिना. फुडें वच. जी कोण देवाताय जल्मल्या ती पातक करिना. म्हटल्यार जी कोण शब्दांसून जल्म घेतला, नवो जल्म घेतला, बापाच्या कुशव्यांसून घेतला, ती पातक करिना. फुडें वच. कित्याक देवाची जीण तांचे सवे आसा. जीण म्हटल्यार जियोप, जिवीत. वय. देवाची जीण तांचे सवे आसा. तांच्या सवे आसा. कित्याक ती पातकान जियेना? कित्याक देवाची जीण, देवान जे जिवीत जियेला तेंच जिवीत आमकां ताच्या उतरांतल्यान, ताच्या शब्दांतल्यान आमकां कळीत जाता. ती पातकान जियेना. फुडें. थँक यू जीसस. देवातावन जल्मल्यान देखून तांच्या तांच्या पातक करूंक नजो.
प्रेज गॉड. कितें म्हणटा, जी कोण देवात हांव जल्मल्या म्हणल्यार ह्या उतरान सान तांचो जल्म जाला, तोय बी विनाशी न्हय पूण अविनाशी बियेचो जल्म तांच्या तो जल्म त्या टायमार घेतला. त्या बियेक लागून पातकान जियोंक जायना. प्रेज गॉड. सिस्टर, कॅन यू रीड वन्स अगेन? जी कोण देवात हांव जल्मल्या. कितलीं जाणां आमी देवात हांव जल्मल्या? सगलीं? ओके, फुडें वाच. जी कोण देवात हांव जल्मल्या जी कोण देवात हांव जल्मल्या ती पातक करिना. ती पातक करिना. कित्याक ओके. जी कोण देवात हांव जल्मल्या ती पातक करिनात. आमी कोणूच पातक करिना, करेक्ट? कोत्ता की करिना. मोग दिना जावपाकूय पातक करता. कोणाचो चोरया मोग चोरता तेंय पातक करता. समजता? कोण मोगान फोटोयता तें आमी पातक करता. कोण जाणा जावन कोणाक कशे भाशेन उजार करूंक जाय तें आमी पातकान जियेता. समजता? पोतून वाच सिस्टर. जी कोण देवात हांव जल्मल्या. देवात हांव जल्मल्या. ओके. जी कोण देवात हांव जल्मल्या. आतां देवात हांव जल्मप म्हटल्यार कितें? तुमीच सांगा. ब्रदर, होल्ड ऑन. देवात हांव जल्मप म्हटल्यार कितें? Praise God. Can we go back to 1 Peter 1:23? See, this is important. See, understanding is important. सोजमोणी गरजेची. जेन्ना ही सोजमोणी आमकां येता तेन्नाच आमी जी सोजमोणी आमकां कळीत जाल्या ती सोजमोणी आमी आमच्या जिवितान आपणायतली. फॉर यू हॅव बीन बॉर्न अगेन. कितें म्हणटा? बॉर्न अगेन म्हटल्यार कितें? एक नवो जल्म. कसलो जल्म? शब्दाचो, देवाच्या उतराचो. ओके. नॉट ऑफ पेरिशेबल सीड बट ऑफ इम्पेरिशेबल थ्रू द लिव्हिंग अँड एन्ड्युअरिंग वर्ड ऑफ गॉड. सो देवाचो जल्म म्हटल्यार कितें? आमचो दुसरो जल्म जो उतरांतल्यान जाता, जो शब्दांतल्यान जाता. सो आतां कितल्या जाणांचो नवो जल्म जाला? कितलीं जाणां बॉर्न अगेन जाल्या? कितल्या जाणांनी उतर उलयलां जेजू जावन आसा म्हजो सोमी, म्हजो दोनी, म्हजो सोरवंडार. त्याच वक्तार आमचो नवो जल्म जाता. प्रेज गॉड. समजले? इतलें समजले? ओके. कॅन वी गो बॅक टू 1 John 4:7? No, sorry. 1 John 3:9. Thank you, Jesus. Hallelujah. 1 John 3:9. आता हिंगासर कितें म्हणटा? नो वन हू इज बॉर्न ऑफ गॉड विल कंटिन्यू टू सीन. ज्या कोणाचो कितें म्हणटा? नो वन हू इज बॉर्न ऑफ गॉड. जी कोण देवाच्या उतराचो जल्म जावंक नो वन हू इज बॉर्न ऑफ गॉड विल कंटिन्यू टू सीन. कितें म्हणटा? जावंक ना. नो वन हू इज बॉर्न ऑफ गॉड विल कंटिन्यू टू sin because God's seed remains in him. He cannot go on sinning because he has been born of God. आमकां दिसता न्हू जेजू खुर्सार मेला, आमचे पातक घेतला आनी कितले जाणांच्या तोंडांसून आयकलां आमकां आनी आमचे आतांचे जावपाचे आहा ते आनी फ्युचराचे पातक जेजू घेवन मेला म्हटल्यार आमी पातकान जिवंक जाता. जोरी तर म्हजो नवो जल्म जाला जाल्यार उतर कितें म्हणटा? बिकॉज गॉड सीड रिमेन्स इन हिम ही कॅनॉट गो ऑन सिनींग बिकॉज ही हॅज बीन बॉर्न ऑफ गॉड. जोरी तर हांव खऱ्यानीच हांव उलयलां उतर हांवें उच्चारलां की जेजू जावन आसा म्हजो सोमी, म्हजो दोनी, म्हजो सोरवंडार आनी हांवें मानून घेतला म्हजो बापायच्या कुशव्यांसून जल्म जाला, शब्दांसून जल्म जाला, उतरांतल्यान जल्म जाला जाल्यार he has been born of God. Cannot go on sinning. त्या मनशाक आनी पातकान जिवंक जायना. केन्ना? जेन्ना
तो ताज्या उतरांसून जल्म जाला. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. कॅन वी गो टू 10? सेम वन. This is how we know who the children of God are. सगळीं आमी देवाची भुरगीं. वाचच्या पयलीं हांव विचारता, सगळीं देवाची भुरगीं? कितलीं जाणां देवाची भुरगीं? कितलीं जाणां देवाची भुरगीं? आमकां दिसता न्हू आमी सगळीं देवाची भुरगीं. कितें म्हणटा? कितलीं जाणां मानतात आमी देवाची भुरगीं? ओके, सगळीं मानता? आतां वाचया. This is how we know who the children of God are and who the children of devil are. म्हळ्यार दोन भशेची भुरगीं आसा, एक देंवचाराची, एक देवाची. आमी खंयच्या कॅटेगरीन पडटा? देवाची ओ देंवचाराची? मागीर म्हजो जल्म जाला, देवाच्या उतरांतल्यान जल्म जाला, जाल्यार हांव पातकान जियोंक जाता? ना. जोरी तर हांव पातकान जियेता जाल्यार हांव देवाचें भुरगें न्हू, हांव सैतानाचें भुरगें. कितें म्हणटा? दिस इज हाव वी नो हू द चिल्ड्रन ऑफ गॉड आर अँड हू द चिल्ड्रन ऑफ डेवल आर. म्हणल्यार कितें कळीत जाता आमकां? दोन भाशेची भुरगीं आसा. पूण आमकां दिसतालें न्हू देवाची भुरगीं, देवाची भुरगीं म्हणपाक कोरणी कसली? देवाची ओ सैतानाची? आमच्या जिविताची कोरणी कसली जाल्या? Anyone who does not do what is right is not a child of God. कितें म्हणटा? Anyone. It can be anyone. Anyone who does not do what is right is not a child of God, nor is anyone who does not love his brother. म्हणल्यार कितें? पोतून वाचो. सिस्टर कोंकणीन काडून दवरा. This is how we know who the children of God are and who the children of devil are. कितें सजमता हितून तुमीच सांगा. कोंकणीन सांग, कोंकणीन. जायना. भुरगीं हा दोन भाशेची, इदा देंवचाराची ओ देवाची. आतां हांव खंयच्या कॅटेगरीन पडटा? विचारल्यार देवाची. फुडें वाचल्यार आमकांच आन्सर कळटा. समजता? ओके, फुडें वाचया. आतां भुरगीं कसली कितलीं हा? दोन भाशेची, एक देवाची, एक देंवचाराची. जेन्ना विचारता म्हाका पासून विचारल्यार हांव देवाचें भुरगें. पूण म्हजी कोरणी कसली जाल्या? देवाची ओ देंवचाराची? फुडें म्हणटा एनीवन हू डज नॉट डू वॉट इज रायट. आमकां कितें सोजमणी घेवता? जें कितें आमी एनीवन कोणूय तो जावं दी हू डज नॉट, जो कोण पाळिना जें कितें सारकें, इज नॉट अ चायल्ड ऑफ गॉड. म्हटल्यार देवाचें उतर मानून घेयना तो देवाचो भुरगो जायना. तो कोणाचो भुरगो? आमी सगळें उतर पाळटा, सगळें उतर मानून घेता. सो वीच कॅटेगरी आय बिलोंग टू? म्हाका हांव तुमकांच सांगिना, हांव म्हाका स्वताक विचारता वीच कॅटेगरी आय बिलोंग टू? डेवल ओ गॉड? म्हजो मॅन्युफॅक्चरींग कंपनी हिंची देवाची ओ सैतानाची? Wrong? Word cannot be wrong. I'm speaking wrong? No. Then? To say, to speak, we go tat, right? हांव देवाचें भुरगें. म्हाकाय हांवूय म्हणटा हांव देवाचें भुरगें. पूण म्हजी कोरणी कसली जाल्या? हांव मोग करता काय? हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता काय? म्हज्या काळजान हांव मोगूच ओतोन दिला, त्याच मोगा उद्देशी हांव जियेता काय? वो सगळीं नाटकाय, जेलसी, कुन्नाटकाय, हे सगळ्यान हांवें सगळ्या भाशेची एका मुळांक हांवें पाळां दिल्या म्हज्या काळजांत. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Brother, can you go this scripture, particular scripture in NLT? NLT. That side. NLT. Yeah, praise God. So now we can tell. Who can tell? So now we can tell. Who can tell? Now, whose child are you? प्रश्न म्हाकाय. हांव कोणाचें भुरगें?
कोणाच्यान सांगूंक जाता हांव कोणाचें भुरगें? म्हज्यान वा म्हज्या शेजाऱ्यान? तुज्या सायडीक कोण बसला तो सांगतलो तूं कोणाचें भुरगें? सो कोण सांगतलो? आय हॅव टू टेल. सो हांव कोणाचें भुरगें? म्हणपाक देवाचें, कोरणेक सैतानाचें अशें म्हणचें पडलें ना? हें म्हाका हांव म्हणना हांव सारकी परफेक्ट. वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस. ब्रदरीन काल म्हटलां न्हू, वी ऑल आर इन वर्क इन प्रोग्रेस. सो हिंगासोर म्हणटा, सो नाव वी कॅन टेल. हू कॅन टेल? We our own self can tell who are children of God and who are children of devil. हें तुमकां दिसता आसतलें न्हू, हें आनी कितें? देवाचें भुरगें, सैतानाचें भुरगें अशें आहा काय कितें? ओ उतर खंय तरी रॉंग गेला. म्हजी कोरणी रॉंग गेल्या. टायम येयला म्हजी कोरणी हांवें करेक्शन करपाक जाय. आरसो हें उतर जावन आसा एक आत्मीक आरसो. वो आरसो घेवन हांवें खंय खंय हांव चूक केल्या ती चूक हांवें करेक्ट करपाक जाय. आरसो कित्याक म्हणटा? आयज तुमी सकाळीं उठल्यात आनी बेश्टीन डॉमेट्रीनसून भायर देवान येयल्यात, तोंड बी चोंग ना, चोयला न्हू, पावडर मारूंक ना. नॉर्मन कित्याक आसता? मेकअप करून येयल्लो कितें रे तूं? प्रेज गॉड. आमी पावडर मारता, आमकां जाय तें कोत्ता, आमी लिपस्टीक बी लायता तेन्ना आरशान पळयना? कोण तरी आहा टॅलंटेड सारको विदाउट द मिरर कॅन अप्लाय द लिपस्टीक? आसा? म्हाका म्हणनाका ना आमी सेल्फी करून कोत्ता म्हणून, तें आतांचें. पूण वी नीड द मिरर. आमी मिरर उजार करून येयल्या आनी मिररूच आमकां कम्फर्ट आसा. कित्याक तो मोबायल धरूंक आनी तें करून म्हाज्यान तर जायना. जाता तुमच्यान? तेच भाशेन ह्या आत्मीक आरसो आसा देवाचें उतर. जंय खंय आमी चुकता, जंय खंय आमी चुकल्या, थंय आमकां करेक्शन करपाची गरज आहा. पूण तें करेक्शन केन्ना जातलें? जेन्ना आमी ह्या आत्मीक आरशांसून आमी मानून घेता की हांव हिंगासर चुकलां आनी ती चूक हांव नव्यान रेक्टिफाय करता. म्हणल्यार हांव तेजेर जें कितें म्हज्यान उतरा प्रमाणें जावं ना तें हांव करता. आनी कोणाच्या बळान आमच्यान करूंक जाता? देवाच्या बळान. प्रेज गॉड. सो नाव वी कॅन टेल हू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड अँड हू आर चिल्ड्रन ऑफ डेवल. एनीवन कितें म्हणटा? एनीवन हू डज नॉट लिव रायचियसली. हिंगो रायचियसली म्हणटा. अँड डज नॉट लव अदर बिलिवर्स. म्हणल्यार ब्रदर अँड सिस्टर. एक ट्रान्सलेशन म्हणटा क्रिस्टियन ब्रदर, क्रिस्टियन सिस्टर. बिलिवर्स म्हणल्यार द वन हू बिलिव्स इन जीसस क्रायस्ट. कितें म्हणटा? एनी वन हू डज नॉट लिव रायचियसली. रायचियसनेस म्हटल्यार कितें? रायट स्टँडींग विथ गॉड अँड हॅविंग द वेरी नेचर ऑफ गॉड. सो वेन इट सेज, जेन्ना हिंगासर म्हणटा एनीवन हू डज नॉट लिव रायचियसली. डज नॉट म्हटल्यार कितें? वी आर नॉट रायचियस. म्हणल्यार कितें म्हटलें तुवें? रायचियसनेस म्हटल्यार कितें? हॅविंग द नेचर ऑफ गॉड अँड स्टँडींग रायट वीथ गॉड. सो वेन वी से स्टँडींग रायट वीथ गॉड मिन्स डुईंग रायटली वॉट द वर्ड ऑफ गॉड सेज. सारकें न्हू? ओके ब्रदर, कॅन यू गो टू द same but translation which we took before, NIV. Yes. Ingor कितें म्हणटा? Same thing. This is how we know who the children of God are and who the children of devil are. Anyone who does not do what is right. And तेजेर कितें म्हणटा? Anyone who does not do righteously. म्हणल्यार जो कोण कितें सारकें ना त्या प्रमाणें जियेता is not a child of God. So can we distinguish now? आमच्यान आतां एक सोद काडूं येता ह्या उतरांतल्यान हांव कोणाचें भुरगें तें? कोणाचें? देवाचें न्हू? म्हणपाक देवाचें, कोरणेक देंवचाराचें. देंवचाराची कोरणी केन्ना जाता? देंवचाराची कोरणी जाता केन्ना? जेन्ना nor is anyone who does not love his brother. जेन्ना आमी आमच्या भाव भयणाचो मोग करिना
कितें जाता आमी देवाची भुरगीं न्हय व देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी कितें सारकें तें करिना आमी देवाची भुरगीं जायना समजता सो आतां तुमकां कळीत जाला आमी देवाची भुरगीं ही आमकां जोण एकल्याक तपासणी म्हाकाय तपासणी सारकें न्हू आमकां येदे वक्तार पवित्र आत्मा शिकयता हांव म्हणटा देवाचें भुरगें हांवूय म्हणटा देवाचें भुरगें नॉट नेसेसरी म्हाजी कोरणी देवाची जाल्या पूण जोरी तर देवाचें उतर सांगता तें हांव मानून घेता देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव सारकें तें करता आनी म्हज्या भावाचो व भयणीचो हांव मोग करता जाल्यार हांव देवाचें भुरगें समजता कितलीं जाणां घरान फामिलीन एकामेका कडेन उलयना कितलीं जाणां उलयना बायले कडेन उलयना बायल घोवा कडेन उलयना भाव भयणी कडेन उलयना आनी हे इश्यूज कित्याक स्टार्ट जाता कित्या खातीर घरान दुस्फोट जाता प्रॉपर्टी मॅटर्स करेक्ट बट वॉट इज द सल्युशन द वर्ड जोरी तर आमच्या उतरांसून जोलम जाला या शब्दांसून म्हजो जोलम जाला देवाच्या उतराचो जोलम जाला जाल्यार हांव आनीक त्या पातकान जियेना पूण हांव देवाचें उतर सांगता तेंच करता देवाचें उतर म्हाका कळीत जाता तेंच हांव मानून घेता आनी म्हजी जिणेची चालूय तशीच घडटा प्रेज गॉड थँक्यू जीसस हालेलुया जोणेकल्याक रिजल्ट मेवलो कोणाची भुरगीं कांय प्रॉब्लम ना देवाची देंवचाराची असो टायम येता देवाची भुरगीं असो टायम येता सैतानाची भुरगीं पूण हो टायम आतां आयज येयला तो हे आमच्या आत्मीक आरसो घेवन देवाचें उतर घेवन आमी करेक्शन करपाचो टायम आमकां बरें दिसना न्हू देंवचाराची भुरगीं म्हणपाक पूण कोरणी करपाक बरें दिसता Yes, you do it unknowingly. But when you are born of God and if you want to continue in that journey, you have to remain in that word. Correct? Before this, we have taken John 15:7. Abide in me. तूं तर अबायड करूंक तयार ना you want to abide with the word. What fruits are you going to produce? Fruits of the Holy Spirit? Fruit of the Holy Spirit? Or the fruit of this world? Praise God. So, देवाच्या उतरांतलो तर जोलम जाला जाल्यार म्हजें आतां फळ कसलें जावंक जाय देवाच्या उतराचेंच पवित्र आत्म्याचें फळ कसलें ओके अकॉर्डिंग टू गॅलेशियन्स 5:22 हें जावन आसा फळ पवित्र आत्म्याचें पूण ही फळां म्हज्या जिवितांत म्हाका दिसणेक येता काय हांव अणभवता काय ही फळां जोरी तर म्हजो जोल्म जाला उतरांतल्यान जाला शब्दांतल्यान जाला जाल्यार त्याच उतराचो जोलम जाला जाल्यार त्याच उतराचें फळूय म्हज्या जिवितांत उत्पन्न जावपाक जाय प्रेज गॉड आनी जायना जाल्यार खंय तरी चूक आसा आनी ती चूक खंय आसा मुळाक जे भाशेन आमी एग्जाम्पल घेता आमकां तर आंब्याचें झाड जाय पपायाची बी घालता रायट आंब्याचें घालता पपायेचें घातल्यार कसली बी येता किल्लोन आनी आंबे जाता तेच भाशेन आमचें जिवीत जालां आमचो उतरांतल्यान जोलम जाला पूण फळ जाला संवसाराचें कित्याक त्या उतरान हांव रिगोन रावंक ना कित्याक ते उतरान हांवें उतर सांगता त्या प्रमाणे म्हज्या जिविताची चाल जावंक ना समजता तुमकां कितें कन्फ्युजन आहा उगीत आसा म्हणून तुमी सॅड जाल्यात कितें देवाची आनी देंवचाराची भुरगीं तुमकां कळीत जाला म्हणून परवा ना बरी एकदम गजाल कित्याक आमकां तेजेर करेक्शन करूंक मेवता ह्या आत्मीक आरसो घेवन आमी खंय चुकता तें आमी करेक्ट करूंक जाता कितलीं जाणां खुशाल देवाची भुरगीं खबर नासली न्हू प्रेज गॉड
आता घरान जेन्ना एक सिट्युएशन येता, एक एग्जाम्पलच घेवया. एक गोबायलेमध्ये सदांच किजील जाता. ओके, आता तर म्हजो जल्मान म्हजो देवाच्या उतरांसून जल्म जाला जाल्यार आतां हांव उतरान आसा, हांव उतरान जियेतां जाल्यार म्हजी कोरणी कसली जावंक जाय? झगडपाची, तेका तापोवपाची, जिचें रगत पिवन येयलो जाल्यार तेका बरोच सारको फोडपाचो उतरांनी. हांव तेन्ना कसलें उतर उलयतां? मरणाचें. करेक्ट? सी, you do not understand? See, in a family, for example, I am not pointing out to anybody. Holy Spirit is whispering, I am taking the example. Okay? General, correct, brother. Brother is always supportive, always cooperative. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. That's his nature. That is the nature of Christ. काल म्हाका उगडास येता. थँक यू होली स्पिरिट. म्हाका एकल्या भावान फोन केलो आनी म्हणूंक लागलो, सिस्टर सेशन बरें जालें आं. ब्रदर जुलियोक पळोवन म्हाका खूब खुशाल जालो हांव. हांवें म्हणलें, ब्रदर तुज्याकीन खुशाल आमी. देव तेका कसो उजार करता. आमकां सगळें दिल्लें आसतना आमकां सोयी पडलें दिसती पडटा तितून सोत मानूंक. पूण तो बावार्थाची एक खरी गोवायकी. तो बावार्थान जियेता. आनी बावार्थ म्हटल्यार कितें? आमकां दिसना पळय तें, पूण तो जियेता त्या बावार्थाचेर, त्या उतराचेर. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कितलो लोक काल खुशाल जाला आसतलो. कित्याक ह्या भावाकूय देव उजार कोत्ता. आनी अशें न्हू तो पयले फावटी उतर परगोडटा, तो क्लास घेता, तो परगोडटा, उतर ताच्या भितर आसा, तेंच उतर ताच्या तोंडानसून भायर सरता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आमकां जाता आसलें. आमी फुडें चिंता आसली न्हू, कशें काय आतां. म्हाका तर ब्रदर तुका विचारलें तेन्ना तुजो आन्सर येस आसलो न्हू. ओ तुवें सांगलें आपूण फाल्यां पळयतां, आयज जावचें ना म्हटलें ना. कित्याक म्हणूंक ना? तूं कोणाचेर पातयेलो? होली स्पिरिट. आमी कोणाचेर पातयेता? कितें शिकयतलो तो. प्रेज गॉड. कित्याक ताका खबर आहा वेन ही सरेंडर्स हिज सेल्फ टू द होली स्पिरिट इज गोन टू यूज हिम फॉर हिज ग्लोरी. आनी द टिचींग वॉज सो ब्युटिफूल. खरेंच जें कितें ताणें शिकयलां आमकां गरजेचें सगलें, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप. प्रेज गॉड. पूण तुज्या तोंडानसून उलयलो रायट. तूं तर ना म्हणटालोय जाल्यार तुज्या तोंडानसून पवित्र आत्म्याक उलोवंक जाता ना. हें गरजेचें. आमकां इनवायट येता देवाचें उतर परगोटूंक, पूण हांव वय म्हणटा ना म्हणटा. जेन्ना हांवें सुरवात केल्ली तेन्ना म्हाका दुखलून फुडें घातलेलें. आनी म्हाका उगडास येयलो जेन्ना आयज आमचो भाव आयज फुडें पुलपिटार येवन ताणें आपली गोवायकी शेअर केली. तेणें तरी एक अर्दें वर कशें पवित्र आत्म्यान ताका लीड केलो. पूण त्या टायमार म्हाका दुखोल्लेलें आनी हांवें 10 मिनटां कितें सांगलेलें आनी तेंय बी सारकें भिरांतेन. ह्याच जाग्यार म्हजी सुरवात जाल्ली. पूण जेन्ना तूं हय म्हणटाय, तूं मानून घेताय पवित्र आत्म्या कडेन जाता, म्हाज्या कडेन जायना. पूण म्हाका खूब टायम लागलो. म्हाका दिसतालें कशें करूंक, कितें सांगूंक, कितें उलोवंक. अशें करून 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 असो टायम येयला. आतां पवित्र आत्मो शिकयता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सगळ्याच्या जिवितान ही घोडी आयल्या आसतली जी कोण परगोडटा ती उतर. म्हाका खबर ना. म्हज्या जिवितान आयिल्ली जेन्ना एक वुमन ऑफ गॉड शी टोल्ड मी गो एंड प्रीच द गॉस्पल, शेअर युअर ओन टेस्टिमनी. आनी खरेंच हांव देवाक आयज पासून आर्गां दितां. जरी तिणें तर म्हाका दुखलून ह्या पुलपिटाचेर घालूंक नासलें जाल्यार म्हाका आयज कोळीच जावपाचें नासलें की देवाचो प्लान म्हज्या जिविता खातीर कितें पळय तो. सजमता. सो उतर परगोटपाक फकत जी कोण परगोटूंक येता पळय तेंकां, फॉर ऑल ऑफ अस. ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा मार्कान, go and preach the gospel to the end corners. 16:15, right? 16:15. It's in Mark also. The gospel is there in all the 4 gospels. But हांव कितें जाणा,
पवित्र आत्म्यान म्हाका कितें शिकयलां तेंच म्हज्या तोंडानसून भायर सरतलें. तुका कितें शिकयलां तुज्या तोंडानसून भायर सरतलें. पूण वर्ड एकूच. देर इज नो डिफरन्स इन द वर्ड. बट रियली आय प्रेज एंड थँक द लॉर्ड दॅट वुमन ऑफ गॉड. कोणें म्हाका पुश केलें, वच वच उतर पोरगोट म्हणोंक ना, गो एंड शेअर समथींग. हांवें केन्ना चिंतूंक नासलेलें की जें शिकपाक उणेपण भोगतालीं स्कुलांत, जें म्हज्या तोंडानसून उतर येयनातलें, म्हाका फेस पासून करपाक क्रावडाक म्हाका जायनासलें. पूण आयज देवाक आर्गां, कित्याक देवाचें उतर म्हणटा आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्रायस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी. एक असो टायम आसलो म्हज्या जिवितान हांव भिरांतेन बोल्लेली, भिरांतेन जियेताली, म्हजें जिवितूच आख्खें भिरांतेचें जाल्लें. आतां तुमी व्हिडियो पळयताली न्हू, तितून कितें शिकोवन दिल्या? व्हिडियो पळयताले न्हू तुमी हांव येवच्या पयलीं? कितें कितें शिकल्यात तुमी त्या व्हिडियोनसून? ओके, देवान आमकां आत्मो दिला, तो भिरांतीचो दिला? कसलो दिला? कसलो दिला? पयलो म्हणल्यार पदवेचो. जे भाशेन आमकां इस्कॉलान रँक आसता न्हू, यू ऑल नो रँक नो इन स्कूल. Third is coming first, then second, then third. First, second, third, no? So in the same way, God has not given us the spirit of fear, but of power. First thing is power. कित्याक पावर? जी भिरांत येयल्या तेका आनी अधिकार ना आमचेर पदवी चलोवपाक. कित्याक आमकां दिला तो आत्मो पदवेचो, मोगाचो आनी शांत मनाचो. प्रेज गॉड. आनी कितें शिकल्यात तुमी त्या व्हिडियोनसून? Teaching होते. Only thing it was, sister came on the video. But तें जाला तेन्ना फिजिकली दिला तेणें, फकत तें रिकॉर्डिंग करून आतां आमकां एक संदी मेवल्यार दुसऱ्यांकूय पावोवपाक हें उतर. वॉट वॉज द टायटल? पळोवया कितें म्हणटात ती. नो द व्हिडिओ जो पळय व्हिडिओ घातलेलो ताचो टायटल कितें आसलो? शिकोण केजेर आसली, भिरांतीचेर, रायट? पूण तेजो टायटल कितें आसलो? प्रेज गॉड. अधिकार न्हू, अधिकार केजेर? भिरांतीचेर. आमकां अधिकार सगल्याक दिला, पूण मेन आमचो अधिकार घेवप म्हणल्यार भिरांतीचेर. जेन्ना आमी ह्या भिरांतेनसून आमकां सुटका फावो जाता, आमच्या जिवितांत सगळें बरेंपण येवंक लागता. कित्याक हांव खात्रेन सांगूंक शकता, कित्याक असो टायम आसलो हांव भिरांतेन जियेताली. भिरांतेक हांवें एक सोयरो कसो म्हज्या काळजान बाळगून दवरलेलो. कितें सांगलें? भिरांतेन बोल्ली. कितें करूंक लायलें? भिरांत येयली. इस्कॉलान कितें सांगलें? भिरांत येयली. टिचरीन म्हजें नांव घेतलें, डेस्का पोंदाक वचोन लिपप. इतली भिरांतेन हांव जियेताली. कित्याक म्हाका ह्या उतराची वळख नासली. हें उतर कितें म्हणटा? जिवें आनी सदांच जिवें उरतलें. कितें म्हणटा हें उतर? जिवें आनी सदांच जिवें उरतलें. म्हणल्यार हें उतर जावन आसा जिवें. हें उतर केन्ना मरोना. पूण हे संवसाराचें उतर जें आमी मानून घेतलां, आमच्या जिवितान कितें परिस्थिती येयल्या त्यो आमी मानून घेतल्या आनी ह्या उतराक आमी आमचे कडसून पयस दवरलां. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो कितल्या जाणांनी आतां निर्णय घेतला अधिकारान, जी भिरांत येता तेन्ना आमी अधिकारान उलयतले म्हणून. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. डीड द टिचींग हेल्प यू? प्रेज गॉड. Praise God. Thank you, Jesus. Very good. Praise God. So I जेन्ना भाव शेअर करतालो आपली टेस्टिमनी तेन्ना तोय भिरांतेन जियेतालो म्हणटालो. जेन्ना तेका कळलें कशे भाशेन अधिकार घेवंक जाय, कशे भाशेन अधिकार घेतलो जाल्यार आमी कोणूच पयलीं आमकां खबर आसूंक जाय वो अधिकार आमकां दिला. दिनासतना आमच्यान घेवंक जाता?
वी शूड नो आवर आयडेंटिटी इन क्रायस्ट जीसस. देवान आमकां हो अधिकार दिला सुरवातेक सावन. पूण आतां हे उतर हांवें पयस दवरलां आनी म्हाका आतां खबर ना ह्या भिरांतीचेर, ह्या दुयेंसाचेर कसलीय परिस्थिती आमच्या जिवितान येता तेजेर म्हाका अधिकार घेवंक जाता म्हणून. प्रेज गॉड. मेन बेसीक एग्जाम्पल म्हणटा तो भिरांत. जायते जाणांक आमकां भिरांतूच दिसता न्हू. पूण भिरांत कितें जावन आसा? इज इट अ फिलींग? इज इट अ इमोशन? It is a spirit. And what spirit? It is a demonic spirit. तो एक मेळो आत्मो सैताना थावन येयला आनी तो आत्मो आमी स्विकारला आनी त्याच आत्म्यान आमी जियेता आनी जियेतालीं. पूण आतां आमकां खबर आमकां कळीत जाला. आमकां उतराची वळख मेवल्या. 2 Timothy 1:7 कितें म्हणटा? गॉड हॅज नॉट गिवन मी द स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ पावर, लव अँड ऑफ साऊंड माइंड. सिस्टरीन स्क्रिप्चर घेतला न्हू आयज. 1 John 4:18. परफेक्ट लव. खंयचो तो परफेक्ट लव? अगापे लव. जो मोग देवान आमच्या काळजान वतयला. आनी हू इज द विटनस? कोण एक विटनस जाला तो मोग वतयला म्हणून? पवित्र आत्मो. आनी पवित्र आत्मो आतां आमच्या भितर जियेता. तो सासनांक रावपाक येयला आमच्या भितर. अशें न्हू की आदल्या कोरान तो येतालो, काम करतालो आनी वयतालो. पूण आतां तो सदां काल आमच्या भितर रावपाक येयला. आमचो तो एक एडवोकेट, आमचो तो कावन्सिलर, ही इज अ हेल्पर, ही इज आवर एवरीथींग. टीचर. सो तुमकां कोणें सांगले पासून जाल्यार वखदार वचांनी देवाचें उतर परगट. कोणाचेर डिपेंड जावपाचें? म्हजेर? पवित्र आत्म्याचेर. कित्याक पवित्र आत्मो आमकां कितें उलोवंक जाय तें उतर आमच्या तोंडान घालता. इट इज इन Luke 12:12. द होली स्पिरीट वील गिव यू द रायट वर्ड एट द रायट टायम. Luke 12:12. प्रेज गॉड. सो हें कित्याक सांगता? जेन्ना आमकां एक कितें येयलें. आतां ह्या दिसांनी न्हू जेन्ना हांव आसता अवेलेबल आसता म्हटल्यार जेन्ना आतां फॅमिली कितें आसता न्हू तेन्ना ओकेजनाक बी वयता तेन्ना आय डोंट नो म्हाका वचपाची कशी आसना. पूण अशें एक डिसिजन जाता चलया. ओके. आनी वाटेकूच म्हाका पवित्र आत्मा सांगता मागणें तुवें करूंक जाय. आनी अशें घडलां 2-3 फावटी. जेन्ना हांव म्हज्या सोयऱ्यांच्या एका वयता तेन्ना पवित्र आत्मा म्हणशी उलयता. तूं वचोंक सोदिनाय न्हू पूण देव तुका थंय उजार कोत्ता. आनी खऱ्यांनीच जें पवित्र आत्मो म्हाका दाखयता न्हू तेंच म्हज्या जिवितान घडोवन येयलां. गेलें हांव खरी पूण असो जेवणाचेर आशिर्वाद घालपाचो आसता वो केन्ना मागणें करपाचें आसता तेन्ना डायरेक्ट त्या टायमार तर हांव ना म्हणटा जाल्यार हांव कोणाचेर पातयेता? ऑन माय सेल्फ. पूण आमी कोणाचेर पातयोंक जाय? पवित्र आत्म्याचेर. कित्याक पवित्र आत्मो आमकां कितें सारकें तें रायट टायमार आमच्या तोंडांसून उतर भायर काडटा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. ह्या आतां 3-4 ओकेजनान हांवें एक्सपिरियन्स केलां. म्हाका खोशी नासता वचपाची पूण देवाचो कितें तरी प्लान आसता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. खोशेची गजाल न्हू. हांव वचोंक सोदिना पूण जेन्ना थंय पांव घालता म्हाका एक संदी फावो जाता. मागणें कर म्हणटा पूण त्या मागण्यांसून कितें भायर सोदता? देवाचें उतर. म्हाका उगडास आसा लास्ट इयर जेन्ना आमचें फॅमिली वेडींग आसलें म्हज्या घोवाच्या वद्दान आनी आमी रोसाक गेल्लीं आनी न्हवऱ्याचो मामा प्रिस्ट. ओके. आनी तेच्या पयलीं तो म्हाका विचारूंक लागलो तूं खंय आसता दिसना कांय ना. हांव म्हणलें हांव देवाच्या राजाक काम करता. कितें करता? सगळें करता. देवाच्या राजान कितें जावंक जाय तें सगळें करता देवाच्या आदारान.
ताणें म्हाका सांगलें आतां मागणें करूंक कोण येयला? प्रिस्ट. तो म्हाका सांगता तूं वच आनी तूं गोणगोणीत मागणें कर. हो आतां देवाचो म्हणयारी. ही इज द अनॉयंटेड पर्सन. Priest and nuns also are anointed. He tells me, you go and do the prayer. आता म्हज्यान म्हणूंक जातालें ना ना फादर तूं येयला न्हू तूं कर. पूण ताज्या तोंडानसून कोण उलयलो? होली स्पिरीट उलयलो. आनी जें म्हज्या तोंडानसून मागणें केलें तें मागणें फकत देवाचें उतरूच भायर सरलें. आनी तेजी खूद आवय म्हजेशी येयली जाल्यार आतां म्हयनो जालो ती बाबडी ह्या संवसाराक उतरली. पूण ती म्हाका येवन म्हणटा बाय इतलें बरें मागणें हांवें केन्ना आयकोंक ना. सो देव आमकां केन्ना उजार करीत, केन्ना तुज्या तोंडानसून हें उतर भायर काडीत आनी कितल्या जाणांच्या काळजांत हें बी वोपोंक शकता. पूण जरी तर हांव ना म्हणटा जाल्यार कांय जायना. आनी खरेंच त्या फादरीन म्हटलें बरें मागणें केलें तुवें. बरें ताका दिसलां आसतलें कित्याक देवाचें उतर घेवन आमी करिना. आमी आमचें मागणें कसलें जालां. आमकां कितें जाय तें, आमची कितें गरज आहा ती बरें जाल्या पुरो. देवान तर सगळें बरें केलां. आतां आमचें मागणें त्या उतरा प्रमाणें जे भाशेन आमच्या देवा थंय जल्म जाला त्या उतरांतल्यान जल्म जाला. कितें आमी करता तें फकत उतरूच आमच्या तोंडानसून भायर सरपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सोजमोता. प्रेज गॉड. सो हें एक गोडणी जाली. दुसरे फावटी तेच्याच वाटेन कोणाची तरी गोल्डन जुबली आसली. गोल्डन जुबली जाणा 50th वेडिंग एनिवर्सरी. आनी ती कोणाकूय मेवना. सारकें देवाचें एक देणें तें, देवाचो एक आशिर्वाद तो. आनी म्हाका खरेंच म्हाज्या त्या दिसा न्हू हांव सारकी ब्लेस्ड आसली. म्हजो पांवा पासून वोडटालो आख्खो. म्हणल्यार म्हाज्या पांयान दूख आसली. आनी हांवें घोवाक सांगलें हांव येना. तो म्हणूंक लागलो तूं येना हांवूय वचना. आतां कितें घरा आसोन आमी वचना नाजाल्यार आमी हिंगोर आसता आमी वचत ना. पूण आतां आसोन घरा म्हाका वचोंक जायना. पूण सोयतान म्हाका ते फोटीन दवरूंक सोदतालो. पूण मागीर हांवें ताका सांगलें हांव येता चल या. म्हाका जायना चलोंक. पांव म्हाजो वडटा आनी सारकें फ्लॅट म्हळ्यार हिल्स पासून घालूंक ना सारके फ्लॅट शूज घातले आनी गेली. जाले पार्टी स्टार्ट जाली. घरांत आसली पार्टी स्टार्ट जाली आनी रोखडेंच म्हाका आपोवणें येयलें मागणें करपाक जेवणाचेर. ग्रेस बिफोर मिल्स. तें मागणें सुरवात केली. एंड जाता म्हणसर म्हज्या पांयांतली दूख नाच जाली. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो सोयतान खंय तरी आमी जेन्ना देवाच्या वावराक वयता आमकां तो आडान दवरूंक सोदता. कित्याक ताका खबर आहा देवाची मोहिमा त्या जाग्यार जावपाची आसा. म्हाका हें जायते फावटी घडलां. जायते फावटी हांव जेन्ना आमच्या माजोड्डा प्रीच करूंक वयता म्हाका खूब फावटी अशे एटॅक्स येयल्या. कसले दूख कुडीची दूख. पूण जेन्ना हांव वचोन ती पुलपिटार रावल्या म्हजी दूख नाच जाल्या. जरी तर हांव घेवन बसता म्हज्यान जायना म्हज्या पांयान दूख आसा आनी हांव म्हणटा हांव येना हांव कोणाक ना म्हणटा. देवाच्या उतराक देवाचें उतर ज्या उतरान म्हजो आनी तुजो जल्म जाला त्या उतराक हांव ना म्हणटा. कितले फावटी काय हांव अशें करता. कितले फावटी जेन्ना हिंगासर रितीर आसता आमकां आनीक कितें काम आसता आनी आमकां दिसता तें काम चड गरजेचें दिसना. आमकां इमर्जन्सी येता न्हू. केन्ना आमकां कितें येता सडनली येता तें सांगोन येता ना. तें येता तेन्ना आमी एक्सक्यूज्ड. पूण जरी तर आमकां उतराक आमी आतां येवंक प्लॅन केला आनी आमकां फोन येता कोण तरी सोयऱ्या बोमायसून येवपाची आहा. ती इचारतात बाबा तुमी घरा आसतल्यात आमचो उत्तर कितें जाता आमचो आन्सर कितें येता. आसची ना उतराक वयतली कितें म्हणटा आमी. एग्जाम्पल प्रेज गॉड. आतां जी वाट आमी दवरलेली उतराक वचपाची आमी मारता यू टर्न. कित्याक
सोयऱ्या येतात न्हू. कितें म्हणटा ब्रदर? जायत तेंपान येता न्हू, गोंया भोंवपाक येता. ती रागार जातली न्हू. चे जायना तशें, जायना तशें जायना. कितल्या वर्सांनी येयल्या, कितलीं वर्सां बाबडे ती येवंक सोदता, तांकां येवंकूच मेवना. कितल्या वर्सांनी हांव उतराक वसोंक सोदतां, म्हाका उतराक वसोंकूच मेवना. सोयऱ्या येत रावतली, कोण ना कोण खबर येतली, कोण येता, वो येता, तो येता, आमी रावया घरा कडेन ना. आमचो जेन्ना जल्म जाता तेन्ना म्हजो जागो, पयलो वयलो जागो जावंक जाय देवाच्या उतराक. हांव हें कित्याक उलयतां? प्रेज गॉड. हे कोणा कडेन तरी हें देव उलयता ह्या देवक्तार. हें कोणाक तरी हें जाय आसलें म्हणून देव म्हज्या पवित्र आत्मा म्हज्या तोंडांतसून उलयता. जायते फावटी आमी कितें म्हणटा तें निबांग रावता न्हू, येना जावपाक. प्रेज गॉड. आतां हो जो एग्जाम्पल आमी घेतला, फॅमिली कोण येवंक सोदता, येयना काय म्हणनाका म्हणना हांव, येयना काय म्हणना. कितें सांगूंक जाता आमच्यान? ह्या विकान मातशें आमी बिजी आहात, आमी उतराक वयता, दुसऱ्या विकान यो. जाता आमच्यान? जाता की जायना? जाता. पूण आमच्या मनान कसलें झूज जालां, आवय ना म्हटलें जाल्यार तांकां वायट दिसतलें. ती तांकां वायट दिसतालें जाल्यार ती डायरेक्ट येतालीं, विचारून येतालीं ना. आमी सांगता पळय, सिस्टर म्हणटा आमी सांगता म्हणटा सोयऱ्यांक, सॅटर्डे संडे येवप ना, आमी घरा आसना. हांवूय सांगता सॅटर्डे संडे आमी घरा आसना, पूण तुमी येता फोन मारून यात. प्रेज गॉड. तुमी कोण सांगता? आतां सॅटर्डे संडे उतराची परगोटणी जाता, तुमकां खबर आहा खंय खंय जाता. आतां कोणें सांगलें तुमकां हांव येता? तुमी कितें म्हणटा? ना सॅटर्डे संडे येयनाका, म्हाका उतराक वचोंक जाय म्हणटा आमी. तूं म्हणटा? प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सो जेन्ना आमच्या उतरांतल्यान जल्म जाता म्हटल्यार आमी उतराकूच ह्या पयलो वयलो जागो दिवपाक जाय. आनी ती उतराची बी जी किल्लत घातल्या त्याच उतराचें तर तूं फळ खातलोय, तेच उतराचें फळ तूं ओडभोवतलोय, जाल्यार तुका हे जी बी तुवें किल्लत घातल्या तितूनूच तुवें रिगोन रावप भोव गरजेचें. तेन्नाच तुका तें फळ फावो जाता. नाल्यार कसलें फळ येतलें? फळूच येवचें ना. म्हणजे हांव बी घातलेली काडटा पयता, कंटिन्युटी ना म्हटल्यार कितें? एकदां शिंपता एकदां शिंपोना. प्रेज गॉड. आतां झाडां लायता तेन्ना आमी झाडांक सदां उदक घालिना? घालता न्हू. हांवें रिसंटली गार्डन करूंक लागल्या. प्रेज गॉड. म्हाका आवड नासली, पूण म्हाका भयण सदांच सांगताली गार्डनींग बी कर. पूण म्हाका खंयच्यानसून आतां तें गार्डनींग करपाक म्हाका इतलो मोग लागला झाडांचो. झाडां लायल्या ती पासून तर म्हाका दिसता ही मोता कशें हांव तेंचे कडेन वचून उलयतां. उलयतात न्हू आमी झाडां कडेन? उलोवंक शकता आमी? झाडां कडेन उलोवन तो झाडाक जिवीत हाडूंक शकता. मनशाक उलोवन मनशाक जो मोडणान आहा, जो पिडेन आहा, तेका आमी जितो करूंक जायना? जाता. प्रेज गॉड. तोच तो अधिकार देवान आमकां दिला. पूण जे मेरेन आमी मानून घेयना तो अधिकार मोज्यान घेवंक जायना. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सोजमोता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. पोतून दिसता कोणाची भुरगीं आमी? व्हेरी गुड. देवाची भुरगीं. जाल्यार देवाची रॉंग न्हू आन्सर. आतां देवाचें उतर आयकोन देवाची भुरगीं कोण, सैतानाची भुरगीं कोण आमकां एक उगडापें जालां. आतां म्हाका एक देवान चॉयस दिला, हांव खंयची वाट दवरतां. देवाची जाल्यार उतरान कंटिन्यू करप, सैतानाची जाल्यार उतरा भायर कंटिन्यू करप. कितें आमी म्हणटा? उतरान ओ संवसारांत? उतरान कंटिन्यू. पूण आमी रावता हूंय संवसारान. हें संवसारान रावपाचें आमचें पर्मनंट? थोड्याच टायमाचें, थोड्याच वेळाचें. आमचें पर्मनंट डेस्टिनेशन इज द हेवनली किंगडम.
आमी थोड्याच टायमाक हिंगासर आसा पूण आमचें पर्मनंट रावप जियप सर्गीच्या राजान. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सो आमी देवाचे भुरगे म्हटला. ओके सिस्टर वॉट यू सेड? देवाचे भुरगे, चिल्ड्रन ऑफ गॉड. ओके. सो नाव अगेन वील रीड. Anyone who does not do what is right is not the child of God. So now we all say we are children of God. So आता म्हजी कोरणी कशी जावंक जाय? देवाच्या उतरान वा देवाच्या उतरा भायर? देवाच्या उतरान. म्हजी कोरणी जावंक जाय देवाच्या उतरान. आनी हांवें मोग करूंक जाय कोणाचो? भावाचो भयणीचो करचें ना. भाव भयणाचो. प्रेज गॉड. नॉर इज एनीवन हू डज नॉट लव हीज ब्रदर. आमी देवाची कोण? जी कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतात ती, देवाचें उतर मानून घेता ती, देवाचें उतर कोरणेन घालतात ती, आनी देवाच्या मोग, देवाचो मोग जो म्हजे भितर वतून दिल्लो आसा तोच मोग हांव दुसऱ्यांक दिता. जाता आमकां दिवपाक? कोणें म्हाका दुखयला ताका मोग दिवंक जाता? केन्ना जाता? वर्ड ऑफ गॉड. When you are the child of God, you can love your brother, your sister. When you are not the child of God, you will not love your brother or sister. समजता? जेन्ना हांव म्हणटा हांव देवाचें भुरगें वा देवाचो भुरगो म्हटल्यार म्हजी कोरणी जावंक जाय उतरांतल्यान. जेन्ना हांव म्हज्या भावाचो भयणीचो मोग करता म्हटल्यार हांव देवाचें भुरगें. आतां देवाच्या उतरा भायर संवसार कितें सांगता तें तर हांव करता. संवसार आमकां कितें सांगता? तुका ताणें अशें केलां न्हू, तूं ताका सांग आनीक दोबरादान. तूं कित्याक रावताय? आमी कोणाचो आवाज आयकता? सैतानाचो. पूण जोरी तर आयज जें उतर आमी आयकलां, हें उतर आमच्या काळजान किल्लत घातला, ताजे तर तुमी देवाच्या भुरग्याचें फळ पळयतली जाल्यार देवाच्या उतरान रिगोन रावंक भोव गरजेचें. कितें जालें तें जालें, तें उलोवप ना, ताजेर नियाळ करप ना. पूण आतां फुडलें म्हजें जिवीत कशे भाशेन हांव सारूंक सोदतां, कशे भाशेन गाय हांव म्हजें पावल मारूंक सोदतां. जरी तर उतरांतल्यान ह्या शब्दांतल्यान म्हजो नवो जल्म जाला, बापाच्या कुशव्यांसून नवो जल्म जाला, जाल्यार तोच जल्म फुडें वयतलो जाल्यार ह्या उतरान म्हजी जर्नी कंटिन्यू करप भोव गरजेची. तेन्नाच म्हाका कळोन येतलें हांव देवाचें भुरगें ओ हांव सैतानाचें भुरगें. हांव कोणाचें? हांव म्हणटा हांव देवाचें. पूण केन्ना खात्रेन म्हाका ही खात्री जातली जेन्ना म्हजी कोरणी देवाच्या उतरा प्रमाणे आसतली आनी हांव म्हज्या भावा आनी भयणीचो मोग करतली. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सोजमता? हिंगर पासून सोजमला? सो आमी हिंगर स्टॉप करया. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. पोत्तून दिसता आमी भुरगीं कोणाची? देवाची. म्हजी कोरणी कसली? कोरणी नाका, भुरगें जावंक जाय. बिग रॉंग. बिग रॉंग. देवाचें भुरगें तर हांव मानून घेता ह्या उतरा प्रमाणे जाल्यार म्हजी कोरणी कशी जावपाक जाय? इजी न्हू? इजी न्हू? इजी. सो नाव डिसिजन तुजें तूंच घे. म्हजें डिसिजन हांव घेता. हांव भुरगें कोणाचें? देवाचें. देवाचें जाल्यार उतरा प्रमाणे जियप. देवाचें जाल्यार म्हाज्या भावा भयणाचो मोग करप. हें म्हजें उतर न्हू, देवाचेंच उतर सांगता. कित्याक सांगता? कित्याक आमचो एक नवो जल्म जाला. तो नवो जल्म म्हटल्यार संवसारा प्रमाणे जल्म न्हू. तो नवो जल्म म्हटल्यार जो शब्द सुरवातेक सावन शब्द आसलो, शब्द देवा कडेन आसलो आनी शब्दूच देव आसलो. तोच शब्दाचो जल्म म्हजो आनी तुजो जाला जेन्ना हांवें स्विकारला, जेन्ना हांवें म्हज्या तोंडांतसून उच्चारला जेजू जावन आसा म्हजो सोमी, म्हजो दोनी, म्हजो सरवंडार. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस.
हालेलुया. सजमता. सो वील स्टॉप हियर. सगळीं रागार कितें? नो नो. यू शूड बी हॅपी, जॉयफुल. 1 John, it starts from 9 and 10. जोलम तर जाला, त्या जोल्मा उद्देशी आमकां कळीत जाता हांव कोणाचें भुरगें? देवाचें? सैतानाचें म्हणल्यार आमकां कितलें भितर हें जाता न्हू, हांव सैतानाचें भुरगें. पूण म्हजी कोरणी कसली जाल्या? सैतानाची कोरणी म्हटल्यार कितें? देवाच्या उतरा आड. इतलेंच डिफरन्स. तें सुदारप करूंक जाता न्हू. वो आत्मीक आरसो आहा, देवाच्या उतराचो आरसो आहा, तितूनसून आमी जंय खंय आमी चुकल्या थंय आमी बोलदवणी करूंक जाता आमच्या जिविताची. आमी करेक्शन करूंक जाता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिसस. आमी तर आतां एग्जामीक वयता आनी आमी पास जायना. म्हाका बरें एक्सपिरियन्स आहा पास जावपाचें, फेल जावपाचें. कित्याक हांवें रिपीट शो 3 times केला. त्या टायमार दूख भोगता, पूण आयज हांव संतोश भरीत आसा. आयज हांव देवाच्या उतरान संतोश भरीत आसा. कित्याक म्हज्या कडेन जायना तसलें कांयच ना. आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्रायस्ट. असो टायम आसलो की म्हज्या जिवितान घडोन नासलें, कित्याक म्हाका कळीत नासलें, म्हाका खबर नासलें म्हज्यान सगळें जाता जेजू क्रिस्तान. पूण आयज म्हाका वो गूड न्यूज मेवला अकॉर्डिंग टू फिलिपिन्स 4:13. I can do all things through Christ. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sazmata. So we'll stop here. आमी देवाक आर्गां दिवया, आमी देवाक वाखाणुया ह्या उतरा खातीर. हें उतर आमकां कितलें आमकां सोंपें जाता, कशें आमकां देबतान शिकयता. जोल्म जावंक नासलो जाल्यार आगोड जाता आमकां जियोवपाक ह्या मोगान. जोल्म जाला जाल्यार डेफिनेटली आमी जियोंक जाता, भाव भयणाचो मोग करूंक जाता आनी उतरा प्रमाणे आमची जिविताची चाल आमी फुडें पावल मारूंक जाता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिसस. हालेलुया. थँक्यू जिसस. आमी निमाणें आर्गाचें आनी वाखाणणेचें मागणें करुया. बापा, आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा ह्या शिकवणे खातीर. आनी सकाळीसून जी आमच्या भयण्याच्या तोंडानसून शिकवण जाल्या बापा, ती आमकां फायद्याक पडल्या. खंय तरी अशें वाठार आसा बापा की आमकां जायते दुबाव आसले, आमकां जायते प्रश्न आसले. पूण जी आयज कोण हिंगासर हाजीर आसा आनी तांच्यांनी निर्णय घेतला ह्या रितीरान वांटो घेवपाक, ती खाली हातीन हिंगासून वयची ना बापा. कित्याक तुजें जें उतर, जें जिवें आहा, जें सोडसोडीत आहा, जें काम करीत रावता, त्या उतरांतल्यान तांकां जें कितें सैतानान बांदपासान बांदून दवरल्या तातूंतसून तांकां सुटका फावो जाता. म्हूण आमी तुका आर्गां दिता बापा, आमी तुका वाखाणटा बापा. आमी तुका आर्गां दिता बापा. हो जो मोग, आगापे मोग तुवें आमच्या काळजान वतोन दिलाय पवित्र आत्म्या उद्देशी. ह्याच मोगान आमी जियोवपाक तुवें आमचो मोग केलोय बापा. वी कॅन लव बिकॉज यू लव्ड अस. आमच्यान तुजो मोग केला म्हणूंक जायना बापा, पूण तुवें आमचो मोग केलाय. यू फर्स्ट लव्ड अस. तेका लागून तुवें तुज्या पुताक संवसारा खातीर ओपून दिलोय, तुज्या एकल्याच पुताक बापा. आनी ह्या पुता उद्देशी, ओपून दिल्ल्या पुता उद्देशी तुवें तोच तुजो मोग, जो मितमेर नासलेलो मोग, जो प्रिती मोग तुवें आमच्या काळजान वतोन दिलाय बापा. आनी तोच मोग आयज आमकां फायद्याक पडटा बापा दुसऱ्यांचो मोग करपाक. जें म्हज्या बोळान जायनातलें तें तुज्या तो जो मोग तुवें वतयलाय त्याच मोगा उद्देशी जायना तें आमच्या जिवितान जाला म्हूण आमी सोत मानता बापा. आमी तुका आर्गां दिता बापा सगल्या बरेपणा खातीर, सगल्या देण्या खातीर, हे शिकवणे खातीर. जी कोण ऑनलायन पळयता आनी आमी आर्गां दिता बापा तुका हे टॅक्नॉलॉजी खातीर. हें उतर संवसाराच्या कोणशा कोणशांनी वयता आनी जंय खंय सैतानान आमकां गुलामपणान दवरल्या ताचो नाश जाता बापा. आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा सगल्या बरेपणा खातीर, ह्या उतरा खातीर, ह्या जल्मा खातीर बापा. थँक्यू जिसस.
प्रेज यू जीसस. हे मागणे आम्ही जेजू क्रिस्ताचे नावी करता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड.